हुसक्या कोती स्वता तुका खुशालपणा स्वता तुका सगळे कडेन स्वता तुका दिसा पातळ उदेताना काळजांतले हे उद्गार स्वता आयच्या दिसा जे सर्वसो आदोर्या ते भेटोयता दिसा पातळ उदेताना काळजांतले हे उद्गार स्वता आयच्या दिसा जे सर्वसो तुका दोनया ते भेटोयता ह्या दिसांनी सर मोगासो आयतार जावन परिवर्तन जाल्लो दैवीक काकूच्या परबेचो आयतार आज आमी संभ्रमत आसतना तुमकां सर्वांगी बोवा परबेचो स्वागत हांव मागता मोगाच्या भाव भयणींनो मोगाळ भुरग्यांनो देवीक काकूची वर्ती सर आमचें तें वळोवन दी म्हूण आमी मागोन सम्याक वर्त्या तरान आमच्या जिवनांत भागीदारपण आशेवन देवाक अर्घा दिवन मिसेचें बलिदान माय मगान पवित्राच्या नांवी आतां आमी संभ्रमया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसू जेजू क्रिस्त देई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो हो आयतार हो अपुर्बेचो पास्का काळाचो दुसरो आयतार दैवीक काकूचो आयतार म्हणूनच उलयिल्लें जावन आसा दैवीक काकू तो आमच्या संगता जायत्यो अजापा करूंक शकता ते काकू तो आमी जोडून घेवच्याक जेजून आपले सगळे काळीजच आमच्या खातीर दिता आसतना ताच्या त्या कुशींत वळयली ती जर आमकां जिविताची जर जावन आज परिवर्तन जाल्या तर ताच्या उजवाडाची ती किरणां प्रकाशतात आमच्या जिवनांत आमचें जिवन प्रकाश बरी जावच्याक समलागी करपा मागया देवाचे वरती अखंड भावार्थान जियेत आसतना ताच्या बेसांवांनी बरोवंक आमी सदांच तयार आसा आमचे त्याचे उणेपण काण त्या बेसांवांनी आशिर्वादीत जावच्याक आमी म्हणया हांव पातकी सरपददा देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनांचे दोन तोंडां हात सारून वायटाचो आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध हे पासून बगेन सदांच सावकार मरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पर्धा लागीं विनंतिकात म्हूण प्रार्थ मागता सरपददा देव आमची काकूत करो आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकळूत खो सोम्या काकळूत खो क्रिस्ता काकळूत खो क्रिस्ता काकळूत खो सोमिया काकळूत खो सोमिया काकळूत खो सर्गी शांती संसारा संसाती सानिरा तू
तुझी स्तुती करता तू आमचो तिरबोरवोसो आदारी सोदा महिमा देवाक सर्गी शांती संसारा सर्गी शांती संसारा तू आमका वाटा खोय तुझ्या भुरग्यांक पोळे पातकांत पडोंक दिव नाका खुरपेन आमकां सांबाळ सर्गी शांती संसारा महिमा देवाक सर्गी शांती संसारा प्रार्थयांक सर्पदरामच्या मंगळा पापा मनशा कुळान वर्तदारांची ओंचाक तुझ्या पार काकोत आमचे वयर तुवें वतल्याय ह्या काकोतीचो करत सदांच आमी बघून नव्या जिविताच्या वाटेन चलोवंक आमकां तो करपा दी ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या देवता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो करत ये तुजे से पवित्र आत्मेजकपणान जियेता आणि राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप समेस्त धर्मदूतांची शिकोवन आयकोवच्यांत भावपणाच्या एकतरांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत वांटेली जावच्याक तिरासनेन आपलो वेळ करसिताली. धर्मदूतां मरिपात साबार आश्चर्यां आनी खुणा जाताल्यो देखून समेस्तांचेर एका तराची भिरांत दिसताली. भावार्थ स्विकार केल्ली सगळीं एकवटान जियेताली आनी आपापले खासगी आस्त बुदीक विकून मेळ्ळलो दुडू सामुहीक आयवाज म्हणून दवरतली आनी जण एकल्याच्या गरजे प्रमाणे समेस्ता मध्ये वांटून घेताली. हर एक दीस एक मनान देवाळांत ती सांगाता मेळटाली आनी उंडो मोडोवंक घरांनी एकठांय जातली. काळजाच्या संतोषान आनी सादेपणान देवाक होगळाप दिवन जेवताली आनी सगळ्या लोकांक मानवताली आनी जांकां बाचावी जोडोवंक आपयल्यान तांकां मेळांत भरती करन दिसान दीस सोमी तांचो संको सडयतलो. देवाचें उतार हे देवाचो उपकार. Sporak din वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. सर्वे स्पोराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. इस्रायलाची भुरगीं सर्वेस्पराक वाकाणून मोडो तासो विश्वासी मो सासनाक बाळता. अरुणाचे घराणे मोडो तासो विश्वासी मो सासनाक बाळता. सर्वेस्पराची भक्ती करतेली मोडो तासो विश्वासी मो सासनाक बाळता. सर्वे स्पोराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सासनाक बाळता. हांव पडाशे म्हाका बळान लोटले पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो.
सर्वेस्पोर मुझे बोड ताणेंच म्हाका सुटका दिली देखून ताचे कीर्तन हांव गाता आयक भक्तांच्या तांबान जाता ते संतोषाची आनी जैताचे उल्हास उदगार सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान विचित्र केल्या सर्वेस्पोराक तीन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक पालता बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातोर जालो बांदप्याचो मूल्य फातोर आपले सर्वेस्पराचे काम हे पळोवन आमी मुरगोटून म्हणटा दीस वो आयसो सर्वेस्परान केलो संतोष उल्हास आमी भोग्या सर्वेस्पोराक तीन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक पालता सर्वेस्पोराक तीन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक पालता सा पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वचप भावा भयणीनो हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप ताणें आपले व्हड काकुळतीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणा मारिफात आमकां एक जिव्या बरवशाक नव्यान जनीत केल्यात आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आयबावीण भावानांत आसल्या दायजाक आयती केल्यात अंतीम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार आसलेले सोडवणेक देवाची महिमा देवाची पदवी भवार्था मारिफात तुमकां शाबीत सांबाळटली हाचे खातीर तुमी संतोष पावा आतां थोड्या काळाक तरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटात जाल्यारय कितें जालें फुटागल व्हरोन पळयल्या नश्वर भांगारा प्रास चड मोळादीक जावन आसलेलो तुमचो भवार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसलेल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यारय तुमी ताचो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यारय ताचे वयर विश्वास दवन महिमेन भरलेल्या उतरावर्त्या संतोशान तुमी उमळटात कित्याक भावार्थाचें इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचें तारण तुमी जोड आसात देवाचें उतार हें देवाचो व्हड उपकार हालेलुया 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 सोमी म्हणालो तोमास तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय पळयनासतना सत मानतली कितली बागी हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे
समजो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ महिमा तुका सोम्या जेजू जिवन जाल्ल्या त्याच आयतारा सांजेर सुदेवांच्या बियान सीस दारां दांपोवन भितर एकठांय जावन आसले तवळ जेजू तांच्या मदेगांत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्या देखता सीस संतोशान भरलें. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतालीं, जांची पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षाशिनात. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयल्या वेळार तांचे सांगाता नातलोलो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरा सिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान ताका जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले किड्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किड्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमानचो ना. 8 दीस उतरले. सीस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासय तांचे सांगाता आसलो. दारां दांपोवन आसली तरी जेजू येवन तांच्या मदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाड, म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जाय नाका, बगा सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमानताय न्हय? पळय नासता सतमानता ते कितले बागी? जेजून केल्लीं आनी सिसांनी देखिल्लीं आसर्यां आनीकय जायतीं आसलीं. तीं ह्या पुस्तकांत बरोवनात. पूण हांगा बरयलेल्या आसऱ्यांचो शेवट हो, जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमानिसाय. अते सतमानून ताच्या नांवान तुमी सश्टीक जिवीत जोडिसाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. तुझ्या बोवा पुरपयच्या मोगांत हांगा एकठांय जाल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, नेपोलियनाच्या आर्मींत आसलो एकलो सैनीक झुजाच्या बियान पळोवन धांवलो. सैन्य सुणतो धांवलो म्हाका झुजोंक नाका म्हणून. आनी ही खबर नेपोलियनाक मेळ्ळी. नेपोलियन म्हळें, ताका वचोन कशें म्हणे सोदून हाडा. ताणें येजईस आनी तो मेळ्ळो, ताका सोदून हाडलें. आनी ह्या वेळार नेपोलियनाक ताच्या वयर इतलो राग आयलो गी. ताणें म्हळें, ह्या सोजराक फाशी जायचय. आनी ही खबर त्या सैनिकाच्या आवयक मेळ्ळी. ती आवय धांवन आयली आनी नेपोलियना लागीं आडतोस मागोंक लागली, म्हज्या पुताक सोड, ताचे वयर काकूत दाखय. आनी ह्या वेळार नेपोलियन म्हणा लागलो, तो काकुतीक फावो न्हय. आनी त्या वेळार त्या आवयन दिल्लीं उतरां अशें आसलीं गी. ती म्हणा लागली, एकोदो वेळार तो काकुतीक फावो जाल्लो जाल्यार ती काकळूतूच न्ही. तो काकळूतीक फावो ना, त्या देखून फावो नातिल्लें तूं ताका दिताय पळय, ती जावन आसा काकळूत. ती मागच्या खातीर हांव हांगा आयला. आनी खंडीस जावन नेपोलियनाचें काळीज मोवळ्ळें जायचय. मोगेचे भावन आनी भयणीनो, दैवीक काकूची परब आज आमी आचरण करता, संभ्रमता, व्हडा उल्हासा व्हडा संतोषान आख्ख्या संवसारांत दैवीक काकूचें देवास्वण वाडलां आनी चडलां. ह्या देखून आज लोक चड पवित्र जाला. देवाक लागीं सरला म्हळ्यार कांय सूख जावचें ना. दैवीक काकूच्या त्या वर्त्या पिंतुरांतच आमकां पळोवंक मेळटा अपुर्बाचे संकेत कसले ते वर्ते दादोस्काय. सम पावस्तिनाक 1931 फेब्रुवारी 22 वेळ जेजूचे एक दिसवण जाता. आनी त्या दिसवणेंत जेजू आपलो उजवो हात उखलून धरता, दावो हात आपल्या काळजा वयर दवरता आनी ताच्या अर्द्याचेर दवरून 2 उजवड जिकिरणां ताच्या काळजांत पासारतात.
उपरांत जेजू तिचे लागीं उलोवन तेचे एक पिंतूर सोडोवन त्या पिंतुराचेर जेजू तुजेर हांव पातयेतां म्हणलें उतरां घालूंक तिका सांगता. आनी उपरांत 1934 इंजिनियस काझिमिरोस्की म्हणलो व्यक्ती तें पिंतूर सोडयता. ह्या पिंतुरान 3 संगती आमकां कळीत करतात. बेसांवाक उखल्लेलो जेजूचो हात आमी ना पावो तरी आमकां तो बेसांव दिवनूच आसता. आमी पावो म्हणल्या खातीर ती बेसांवांनी आमी त्या बेसांवाक अर्हत आमचे थंय ना जाल्यार जेजूचे बेसांव आसा हात उखोवन आमकां तो बेसांव दिता. काळजांत प्रकाशची ताची खिळना. मानापात्र आर्चबिस्प फुलटनचे शेण म्हणटा तेच्या कुशीतान वळटात 7 न्हंयच्यो झरी. न्हंयच्यो झरी म्हळ्यार ते 7 सक्रामेंत जेजूच्या कुडीत हावन कुशीत हावन ते वळिल्ले जावन आसा त्या उदका आनी रक्ता मारिपात. आनी त्या दोरी आमकां हर एक लागीं ह्या 7 न्हंयची झरीचें उदक पियोंक ताणें आपोवणें दिलां. आनी तें उदक आमी पियेत आसतना तें सक्रामेंत आमी घेता आसतना तातूंत आसची ती आत्मीक सगात आमकां कळनातल्या वरी आमचे भितर काम करूंक शकता. आनी तिसरें जेजू तुजेर हांव पातयेतां. अथेमॅटीक म्हणल्यार बरी आज जायतो लोक हें उतर सांगता जेजू हांव तुजेर पातयेतां. आनी दैवीक काकूचें वर्तें देवासपणो आज आमी मानून हाडना साव. तर दैवीक काकूचें हातेरां आमी कशें जावचें. दैवीक काकूचें फेस्त आमी आचरण करता पूण दैवीक काकूचें हातेरां आमी कशें जावचें. बक्षाणें दिवच्यांत बक्षाण्याक मीत मीर ना. जेजून आमचो असोय मोग केलो की त्या बक्षाण्या मीत मीर ना. पळया मोगाचें न्हू तेत थोमासान म्हळें हांव पातयेना पूण घेतना जेजू येवन ताका आपयता आनी म्हणटा हात तुजे बोटां घाल त्या म्हज्या गायांनी त्या कडवळाचेर आनी संपूर्ण पातये म्हणटा आसतना तो दुबाव आसलो संपूर्ण पयस जाता. थोमास म्हणटा म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या माय गॉड एंड माय लॉर्ड. आनी ही उतरां कशें पासारल्यान गे म्हळ्यार थोमासाच्या काळजांत ताका एक ती उर्बा आसली. हांवें जेजूक पळय जाय ताच्या गायांक हांवें दिश्ट लाय जाय म्हूण ताची उर्बा आसली. आनी तेन्ना हांव पातयेतालो आनी पातयेणी गुंडायन व्हरच्या खातीर जेजू ताका आपयता. आनी त्याच घडये थोमास संपूर्ण तरान उद्गारता आपलो खरो भावार्थ तो आमचे थंय पासारता. सद आमरोज असो म्हणटा की थोमासाच्या दुबावा देखून आमचो भावार्थ आज घट जाला. कित्याक थोमासान त्या गायांक भावार्थान आपडलें. त्या गायां भितर आपले बोटारी गेली त्या कडवळांत आपलो हात केलो आनी भावार्थान तो बरयल्ल्या देखून आज आमचो भावार्थ तोडतो जाला आनी गुंडायक पावला. तर आमी बक्षाणें दिवच्यांत केन्नाच पाटी करचे नाका. जायतडी राग मसर झगडे हिंसा आनी एकामेका थंय दुस्मान काय आमी मांडून घेता. बक्षूंक जाय ते पाटी उरता बक्षिला म्हणटा पूण आमच्या मोतींत आमी दवरून घेता तें बक्षाणें न्हय. काकूत म्हळ्यार संपूर्ण पावनातल्याक ती दिवची जावन आसा. आनी बक्षाण्याक ती पावना तरी आमी बक्षाणें दिलें जाल्यार ती काकूत आमकां हर एक लागी लाभता. दुसरें प्रकृतीचो मोग. प्रकृतीचो मोग आमकां आसतना कशें आपुरबाय तरान लवदतो सी म्हणल्यार सगळी ही प्रकृती तुजी जावन आसा आमची जावन आसा. हर एकल्यान आमी त्या प्रकृतीचो मोग करूंक आसा. ताका वायटांत वापरनी जबाबदारेन वापरन हिता जिवींचे हक्क आमी तांकां पाटी दिवंक आसा. असले तेन्ना मात्र आमी म्हणयेत आमी सगळीं एकामेकाची भाव भयणी. त्या खातीर जेजून म्हणलें उतरां पळया वसा आनी सगळ्या जिवींक म्हजो संदेश प्रसार करा. आनी तेंच आमकां दिलां. तिसरें जावन आसा पिडेस्तांची सेवा. पिडेस्तांक आमी एक वंसलो उखल्लो हात जावन आमची सेवा आसा करूंक जाय. आज जायतीं जाणां तांची पिडेस्तांची सेवा आस्पत्रेंत दितात सांग बरो पूण आमच्या सेज समोर आसलेल्या पिडेस्तांक आमी कसली दया दाखयता.
तांचे थंय कसलो मायपास दाखयता एक घडीभर वचोन तांचे कडेन उलोवन तांचो हात धरून तांकां एक अपुरबायचें मागणें केलें जाल्यार ती जावन आसा वर्ती पिडेस्तांक दिवची आमची सेवा. चवथें प्रायवंतांची जतन. आज जायत्या जाणांक प्रायवंता विशयांत तासार. कित्याक तेच प्रायवंत देखून मात्र आज हांव आनी तूं ह्या संवसारांत आसाव तर तांणी तें एक योजन गेलें देवाच्या योजनांत रचनांत बगीता आज जाली. एका दोळे तांणी चिंतलें जाल्यार ही आनी आसून ह्या संवसारांत येवन जमल्यार आज आमी आसतांतलो तुमी आसतेनातल्यान तर ते प्रायवंतां एक जडाय न्ही. प्रायवंतां आमकां घरांत एक कसरो न्ही. प्रायवंतां एक आशिर्वाद. प्रायवंतां आमचें दायज. प्रायवंतां आज आमी पुंजोवची ती दिरवी जावन आसात. त्याच प्रमाणे दुबळ्या धाकट्यांक आमची सेवा दिता आसतना दुबळ्या धाकट्यांच्या सेवेंत आमी एक जाता आसतना निराश्रितांक जावं दी अडचणेन सांपडल्यांक जावं दी खंयची सकडी गरज आसा तुज्या आनी म्हज्या तांकीबरपणे हांवें तांकां काकूट दाखोवन तांच्या गरजांक थोडेपणी सहाय केली जाल्यार ती जावन आसा आमची काकूट. सम्यान आमकां दाखयल्ल्या काकूतीक प्रत्युपकार जावन आमची काकूट आमी हर एका भुरग्यां दाखोवंक जाय आनी तेन्ना मात्र त्या काकुतीच्या वर्त्या दायजाचे आशिर्वाद आमकां लाभतले आनी आमी त्या सम्या सांगता एक जातले हांव. आमेन. सगळे आमी उबे रावया आनी आमचो भावार्थ एका निजा देवा थंय उसारया. एकच देवाक सतमंता सर पददार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा वरवीं बापा तावन तो जल्मला देवा तावन देव उजवाडतान उजवाड खऱ्या देवतान उपजलो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैम असो ताचेर सर वस्तू केल्यात आम्हा मनशां बसत आनी आमचे सोडवणे बसत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्मा रे अवकार मरीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसत पांच पिले तकाळ ताका गुस्सा मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो सर्गास चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसूब करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता ताव निप्स जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो प्रवा देवा वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धन भितर स्थापले देवसभे सतमंता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता आनी मेल्यांच्या पुन्हा जीवनपणाक आनी सशनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो सर आमची प्रार्थना देवा मुखार आमी उबारुया. ताणें दिलें सर बरेंपण आमी वाखाणटा आसतना देव सदांच सदांच्या काकुतीन आमकां राखता आनी सांबाळटा. काकूतदार तो भावार्थान ताच्या लागीं मागिल्ल्या वेळार तो आपल्या काकुतीन आमकां फावो करता तेंच बरेंपण. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी ताच्या ताब्यान दिले क्रिस्ती परजेक काकुतीचो अनुभव दिवचे हातेरां जावच्याक आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी लोकांच्या गरजांक स्पंदन करून स्वार्थ साणून सर्वांच्या मोगान सेवा करच्याक आमच्या भुरग्यांक आनी युवजणांक ह्या पुताच्या पुन्हा जीवनपणाचो बरवस दवन जिविताचे पंथावना धैर्यान पूड करच्याक सर पिडेस्त आनी प्रायवंतांक जेजू तुजी काकूत लाभय तांचे निरसपण खाण उडय भरोशेचे व्यक्ती तांकां कर तांकां आपड आनी तांची पिडाक गूण कर. योग्य मेजा बोर एकठांय जाल्या आम्हा समेस्तांनी वर्त्या तरान दैवीक काकूचो अनुभव सोडच्याक तेच काकुतीची बरी हातेरां आमी जावच्याक आनी एकामेकाच्या मोगांत तीस काकूत आमी पासारच्याक देव आमकां आदार दिवं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. तुझ्या देण्यान फावो जालो प्रितुमेन आमकां दिल्लो मनशाच्या वावरान केलो बेडयता तुका उडो वाखाणी तुका बापा
म्हज्या मोगेच्या बाबणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदात्या बापा मानता तसलें जामणो मागात. हे तुमच्या हातान ते बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्यानी अख्ख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर देव मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा दैवीक कागदीचो अनुभव जोडूंक चड आनी चड ह्या वर्त्या आलतारी समोर आमी संभ्रमता. हे बलिदान तूं मानून घे आनी आम्हा सर्वांकी त्या दैवीक कागोची वर्ती हातेरां जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पद आणि सजनाच्या देवा सरकाळी आणि सतय आमी तुका देन वासोवंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या उत्तम काळार बापान आपल्या पुताक ह्या संवसारात धाडलेलोय. ताच्या वर्त्या जिवितांत आमकां भागीदार केलें आनी ताच्या वर्त्या काकोतीन आमकां पातकांतली सोडयली. त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो दळबार निरंतर गायतात तुझे मुखा. Hosanna, Hosanna, Hosanna tuka unsergi. Hosanna, Hosanna, Hosanna tuka unsergi. Sumya tuka wakanta, kansanta nergadita. Sorva mi tuka nawata. Hosanna tuka unsergi. Jesu, Jesu, Jesu देवाचे शेळी. Jesu, Jesu, Jesu देवाचे शेळी. Jesu तुका वागता, काणसांता नरगादिता. सर्वा मी तुका नावाता. Jesu देवाचे शेळये. Hosanna tuka unsergi. बापा गरज तो पवित्र दोन सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडोन हे देणे पवित्र कर पण आम्ही मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आणि रगत. आपल्या सुकुशन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही सुमेस घेयात आणि कयात. ही म्हजी कोड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परिचय जाता ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुम्ही समेस घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी सश्टी कळचे रगत भातकांच्या बक्षाणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशा बसत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. But that's a good but good to you. Sumi Jesu melo, Sumi Jesu melo, Sumi Jesu jiwan zala. Oh, bawarta sogo, ami porgota, Jesu novian yeto.
बापाचे मरणासाने पुन्हा जिवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास काढता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि चडोवची काल्स तुका समर्पित तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां पाव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आणि जेजूची कूड आणि रगत तुला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मारी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड आणि लियो आमच्या बग्यान बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जेवणपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगते वेल्या समेस्तां तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर अमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता प्रत्येक तरान तुजी ती वर्ती काकूत आमचे तुवें दाखयल्याय त्या काकूची जर सदांच आमचे थंय वळोवन दी आणि ती काकूत आमचे थंय पासरून हेरांक ती पावो जावं दी तुज्या आशिर्वादान सदांच आमकां वर्त्या उर्बेन बर ओंकार मेरे देवाच्या माये सांगती भगवान दोन ताणें तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असेच संप्रांतीत संपाद पियो समान तरी समक्लार बरोबर सजण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगात तुजी महिमा आमकां पावख जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. सदांच वर्त्या काकोती बरच्याक सम्यान केलेले ते प्रार्थना भक्तीन म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आणि आमकां दाळण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेच परस सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गींचे भाग आणि आमच्या सर्वंदार जेजू क्रिस्ताचे येणे वर्षान अतिरिक्तले आमकां तुज्या उदार काकळतीन सर पातकांतले सुटय आणि सर आकातांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदमळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आणि तुझे कुश परमे तिका शांती दी आणि एकवटान सांबाळ तुजी येता आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती समाधान आणि माय मोग सदांच तुमचे सोवे आसो तुमची सुवे आसूं. माय मोग असो आणि एकवट संगीत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संसाराचे पाप खातेले आमची काकडूत कोण आमची काकडूत कोण देवाची शेळी संसाराचे पाप खातेले आमची काकडूत कोण आमची काकडूत कोण देवाची शेळी संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. मुगच्या बाबडी नाडी भुरग्यानो पळया आमचो जेजू दैवीक काकूत अपार मापार आमचेर वतून आमकां आशिर्वाद दिवंक सदांच ताचो हात उखललो आमकां तेच्या बगलेन तो वेंगून घेता
अशा जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागे सम्य तुम्ही म्हजे भितर येवचे तुमचे ते म्हाका म्हाका फावना फावना. पूण पूण तुज्या तुज्या एकाच उपरांत उतरान म्हाका म्हाका भलायकी मेळटली. कुर्बा विची कितली स्वादी मोजी सोडवण केली पयस हांव गेली फाटी आयली कुर्डी पळोवंक लागली जायत्या कश्टा वारांतली बापान म्हाका राखलो कुर्बेन म्हाका फाटी हाडलोय सासाण करता खयलोय अर्गा जेसू अर्गा जेसू अर्गा अर्गा सोम्या अर्गा जेसू अर्गा जेसू अर्गा तुका जेसू. जेसू तुजेर हांव फाती येता. प्रार्थया सपदेदार आमच्या धाडा बापा तुवें आमचेर दाखयली ती काकोस सदांच आमी भोगोंक पावो कर. चड आनी चड मापान तुजें मांस आनी रगत आमकां खाण आनी पिवण जावन दिलाय ते आमी सेवन तुज्या वर्त्या काकूची हातेरां जावच्याक आनी तुका खरें साक्षी जावची येवंक आमकां तुज्या कृपेन बळ आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे असो आणि सरपद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. मुखेच्या बाबडीन आणि भुरग्यांना वापरपाचे दैवीक काकूचे परबेचे संभ्रमाचे उल्हास तुमकां हांव मागता. ती दैवीक काकू सदांच आमच्या संगात रावून आमकां वर्त्या सक्तेन बरोवन चड आनी चड मापान आमी काकूची हातेरां जावच्याक आमकां आपोवणें दिता. तर संभ्रमा हे पेस्त आनी तुमी आनी आमी सर्वांनी मेळोन ह्या संवसारांत अशांती लाभल्या ह्या वेळार शांतीची हातेरां जावच्याक दैवीक काकुती जोडच्याक देव आमकां पावो करून दी. वचोन येयात ख्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मुझे हाथ उबारू स्तुती तोडान घेऊ ने सुखारी काळजा सोम्याक हावा कांता. मुझे हाथ उबारू स्तुती तोडान घेऊ सुखारी काळजा सोम्याक हावा कांता. हांव तुका वाकंता हांव
सौम्या हावा कथा सौम्या हावा कथा मुखाल पुत्रा सोविंग ओंकार मरी आशीर्वाद दे आमका जेजूच्या भाव पवित काळजा भुरग्यां तुझ्या दे तुझे आशीर्वाद मगेन कुर्साचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित आत्म्याचे नावे आमेन.